Just imagine. हाय फ्रेंड्स एंड सॉरी फाटल्या आठवड्यान तुमकां मेळपाक शकलो ना. पावस कितलो पडटा रे बाबा. थंडी जाली म्हाका आनी म्हाजी थंडी न्हू जगा वेगळीच. ती ब्रँडी घेतल्या शिवाय कशीच बरी जायना. देव असली थंडी सगळ्यांक दिवं. दिसाची सुरवात करता तशीच कार्यक्रमाची सुरवात करूया. आयज तुम्ही पळयतले स्वता सीएम मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर तुमकां योगासना करून दाखयतलो. सो इट्स पावरासन, भक्तासन, पैशासन, सिंहासन एंड नाउ योगासन फॉर पर्रीकर. तो 12 आसन रोज करने. अब पेट के लिए खास आसन. 5 आसन पहले लेट करके और फिर 3 आसन बैठ करके. दोनों पैरों को मोड़ लीजिए. 8 आसन बताए जाएंगे आपको पेट के लिए, जैसे 8 प्राणायाम बताते हैं. याद रखना, श्वास को बाहर छोड़ा, घुटनों को दबा दिया, सिर उठा करके नासिका को लगा. थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकना. एक आसन का समय होता है 1 से 2 मिनट. विशेष परिस्थितियों में 5 मिनट भी आसन का अभ्यास करते हैं. इस स्थिति में रुकते हैं थोड़ी देर. तो पवन मुक्तासन के बाद अब उत्तान पादासन. दोनों पैरों को मिलाइए, उठाइए, 30 डिग्री पर रोक के रखिए. कमर में दर्द है तो नहीं करना. घुटने सीधे, पंजे तनी हुए, श्वास अंदर. थोड़ी देर रोक के रखेंगे. एक साथ 30 डिग्री पर सभी के पैर एक जैसे उठे हुए रोक के रखेंगे. नीचे नहीं आएंगे. करीब आधा मिनट तक रोकना है. नीचे नहीं आना है जवानों. किसी ने तो 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री पर उठा रखा है. ज्यादा नहीं उठाओ पैर, ज्यादा नहीं उठाओ, थोड़ा उठाओ, फिर नीचे आ जाओ. थोड़ी देर में नीचे पड़ते हैं धड़ाम से. रोक के रखो थोड़ी देर, तभी तो लाभ होगा और ताकत भी आएगी. दोनों तरफ से उठाइए, फिर से, फिर नीचे आइए. कुछ पता लगा? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के बाद अब कंधरासन. दोनों पैरों को मोड़ लीजिए. दाहिने पैर को मोड़ लेंगे. अंगूठे पहले देखो, पहले हाथ की अंगुली को इंटरलॉक कीजिए, पंजे को पकड़िए. फिर अब घुटना बाहर की तरफ है, दोनों हाथ सामने से ऐसे हैं और पंजे को पकड़ लिया. अब पंजे को खींचिए, सिर उठाइए और पैर के अंगूठे से नासिका लगाइए. जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा. जमीन वाले पैर को मोड़ना नहीं है. पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन. थोड़ी देर इसी पोजीशन में रुकिए. सर तुमकां योगातली खंयचे आसन चड आवडटा? म्हाका योगातले एकूच आसन आवडटा ते म्हणजे आश्वासन. Just imagine. तुम्ही म्हणटले कितलो वगत पर्रीकर योगा करता ते दाखयता आमकां. बोर कित्याक करता? शिल्पा शेट्टी योगा करता तो बरे तुम्ही 3-3 वरां पळयता DVD बी हाडून. आणि हांगा शिल्पा शेट्टीच योगा करिना. ओके, आता अमेरिका, UAE आणि खूबशे भायले देश योगा करपाक लागल्या, योगा आत्मसात करपाक लागल्या. जे रामदेव बाबा सकाळी 5 4 उठून सांगतालो पळय ते आता लोकांक कळपाक लागल्या. मातशें लेट कळ्ळें, काय हरकत ना, पण कळ्ळें. शेवटी कितें आरोग्य सांबाळप गरजेचें. कळ्ळें? सारकें आरोग्य हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आरोग्य आपले जाता तितलें सांबाळपाक जाय अशें आमकां सिगरेटीचे झुरके मारीत काय जाणटेले सांगतात. आरोग्य सांबाळपाक जाय रे. आरोग्य इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अशें करता. सॉरी फॉर दिस एक्शन. Just imagine. आमकां हांगा मातशे आतांच्या भुरग्यांक पावसान भिजल्यार रोखडी थंडी भरता. आनी हांगासर मायकल लोबो वरांची वरां पावसान छोटा छत्री घेवन पुलाचेर कितें करता काय? I have put all my opponents on mute. I have put all my opponents on mute. I am from Parra. I conquered Kalangut. And then Saligaon. Then Maye. Then Mapsa. मायकल लोबोचे ड्रीम्स आता सारखे रेल्वे भशेन जावपाक लागल्या. डब्याक लांब. आमच्या न्हू गोंयान आसा तशें खंयच ना अशें खूब फावटी म्हणटाना हांवें लोकांक आयकलां. आतां हेच पळया, भायल्या देशांनी जेन्ना कसले बारीक कसले इलेक्शन जिखता तेन्ना थंय कशें सेलिब्रेट करतात. सामकें सिंपल आनी डिंपल. Congratulations, Mr. Smith, for your stupendous victory. Thank you, Mr. McFerty. Looking forward for your cooperation. Thank you very much. Thank you.
रे 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 सामकें थंड. आनी अरब कंट्रीनी सुद्दां अशें कितें इलेक्शनां जाता पळय बारीक बारीक तेन्ना तो जिखता पळय कॅन्डिडेट ताका कशें ग्रीट करतात. तहनियात लियान तसरीक वखुली अल मथल फिक्र अल मख्तिर अल सहल हबीबी अशें शुक्रान शुक्रान सारकें अशें कळ्ळें. आनी आमच्या गोंयान इलेक्शन जिखले काय कितें धुमसोळ घालतात सामकें धुमाकूळ. निवडून येयल्ले पंच आमच्या सायडीक येना म्हणजे कितें. आय विल फॉर्म ऑल पंचायत्स विद इन 3 hours. कोऑपरेट करोगे तो तुम्हें फंड मिलेगा, नहीं तो दंड मिलेगा. जंगल जंगल पता चला है माड़ की सावड़ी में अब कमल खिला है, कमल खिला है. नो कॉन्फिडेंस का मोशन है, सरपंच का डिमोशन है. ए बावा आ गया अब भाई का बुलावा. You have to a wise decision by accepting this fool. Otherwise, vigilance and SIT are my tool. मोमिनाक लाया आता बटर, मागीर बाना नाला आणि गटर. रिटेनिंग वॉलाचे प्रोजेक्ट हाडूया, इलेक्शनाचो खर्च भरून काढूया. भगवान की लाठी और पंचायत का तलाठी दोनों मेरी मुठ्ठी में. 3 गजाली तुमच्या मनान चल्ल्या त्यो हांव सांगू शकता. खंयच्यो त्यो? जडेजान पंड्याक रनआउट कित्याक केलो? व्हॉट इज जीएसटी? जेटलीन सांगला रे, पण व्हॉट इज जीएसटी, व्हॉट इज जीएसटी? आणि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर्रीकरान सांगच्या पयलीं विजयान आनी रोहनान कित्याक प्रेसाक सांगलो? फक्त भाईची हवा काढ. भाई एक महत्वाचो प्रश्न. एक थंडी जाल्यार ब्रँडी, पण कितली? आय विल से हांवा इल्लीशी घेवप. गोवा प्लास्टीक फ्री जावपाक कितलो तेंप वयतलो? 5 वर्सां. पण तुम्ही 2018 म्हणून सांगलेले, घोषणा केलेली क्रांती दिना दिसा. मयेचो प्रश्न खऱ्यांनीच तुम्ही 2018 म्हटल्यार सोडयतले? तुझ्या ह्या खोकलेंसून कितें समजपाचें ते आमी समजले भाई. माटवा पंचान गेले म्हणजे सगळे गजाली समजता अशें ना. माटवा पंचान वतकच परत माटवा पुढच्यान परतूय येणारे लोक आहा. कोणाक तरी बरेंच हांसूंक येता हांगा. बरेंच म्हाका हरशी हांसले येता कॉमेडियन, पण रॉंग जोकाचेर रॉंग टायमींग हांसत न्हू जाल्यार मागीर म्हाका राग येता. आय कॅन अंडरस्टँड. ओ गॉड, गजालींनी विसरलो पळय. भाई आमकां तुवें हांगा कितें आपयलें एक्चुअली? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आसा तेजेर आनी कितें सांगपाचें उरला? तो सगळो कॉमन करून उडयला विजयान आनी रोहनान. पयलीं सगळे सांगून मोकळे. जस्ट इमॅजिन. ओके, जीएसटी बद्दल खूप कन्फ्युजन आणि असे म्हणजे खूप कन्फ्युजन आहा लोकांमध्ये. सो आय विल एक्सप्लेन व्हॉट इज जीएसटी टू ऑल ऑफ यू इन व्हेरी सिंपल वर्ड, सिंपल मेथड. साऊथ इंडियन एक्टर मोहनलालाचो माव प्रोड्युसर एक्टर बालाजीची बहीण विजया पारसारथी. विजया ही तामिळ एक्टर वायजी महेंद्रनाची आवय. महेंद्रनाची मेवणी म्हणजे लता रजनीकांताची चली ऐश्वर्या जी एक्टर धनुषाची बायल. लता रजनीकांताचो भाव म्हणजे रवी राघवेंद्रनाचो चलो म्युझिक डायरेक्टर अनिरुद्ध. वायजी महेंद्रनाची चली मधुमती इज मॅरीड टू अरुण हो विजया चामुंडेश्वरीचो चलो. विजया चामुंडेश्वरीचो बापूय म्हणजे फामाद एक्टर शिवाजी गणेशन आणि आवय सावित्री.
जॅमिनी गणेशन हो एक्ट्रेस रेखाचोय बापूय. सो आता थंडपणे विचार करून सांगात की मोहनलाल आणि एक्ट्रेस रेखा ही दोघां एकामेकाची कशी सैरा जातात. हे जर तुमका कळले जाल्यार तुमका जीएसटी कळ्ळे. जीएसटी समजून तुमका कांयच त्रास जावचे ना. Just imagine. प्रधानमंत्री मोदी आणि अंबानींचे घनिष्ठ संबंध जग जाहीर असा. इवन ऑल ब्रिक्स नेशन ऑल्सो नो अबाउट इट. व्हडले कितें आता तर अशें आयकलां की आधार कार्ड ना जाल्यार जियो कार्ड सुद्धा उपकारता खंय. म्हणजे आयडेंटिटी प्रूफ म्हणून वापरू शकता खंय अकाउंट बी ओपन करता बँकेन. देश में कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे मित्रों. बाकी अंबानीचे दुःख तुमका कळचे ना. अंबानीचे दुःख तुमका रोल्स रॉयस वा एस्टन मार्टिनात बसल्याशिवाय केन्नाच कळचे ना. Just imagine. डायरेक्टर स्वप्नील शेटकर आता खंय हाफ गर्लफ्रेंड पिक्चराचो कोंकणीन रिमेक करता. अर्दी फास्की. हे सारखे भुताटकी पिक्चराचे नाव कशें दिसना. अर्दी फास्की अर्दी फास्की. ती आमी मरे कितें करता जाणा आमी सदांच बायलांक कमी लेखतात कमी समजतात. बायलां आयज माउंट एव्हरेस्ट चडपाक लागल्यात. हांव म्हणटा माउंट एव्हरेस्ट चडप सोंपें न्हू पावसान माडाचेर चडप कितलो शेळो आसता. प्रोफेशनल पाडेली सुद्धा चडपाक फाटी फुडें जाता. हे सगळे पळोवन माझी स्वतःची इतली लस दिसता आमी सांगू. आमकां दादल्यांक धड स्टुलाचेर चडपाक जायना आणि ही बायलां माडार चडटात. ही खरेंच कासारवण्याच्या ह्या बायलांक हांव बाहुबली अशें म्हणीन. Just imagine. I would call it a complete fraud on the court. We are a tourist state. So amka there are certain technical problems when you arrest tourists. We are here fighting for them, not fighting for us. कारण हो एक नॅशनल डिबेट जावपाक शकता. Which should be a national issue actually. Candidate came with the B forms of two parties. This time in the history, it would happen that Goa breached the constitution. हे गव्हर्नमेंट सामके घट उरतले 5 वर्षांत काँग्रेस पक्षाला. Police is not the decisive point. हे सरकार 5 वर्षाचो कार्यकाळ पूर्ण करतले. First time in the history of Goa, governor is addressing the house, giving reasons for holding this. Oh, we give it to prudent media, will send it to you. तुझे मेल आर पहिला धाडटा. कितें common minimum. हाय सारखं. But I think these are not matters which should have been brought to public. म्हणजे आपल्याला जो कितें रायटिस्ट आहा पळय ते पेल्यान दोन भितर येतलो. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय आसा ते म्हळ्यार Watch the debate with Pramod Acharya every Thursday 7:30 p.m. and 10 p.m. only on Prudent. Just imagine. जहाँ 4 यार मिल जाए वही रात हो गुलजार. जहाँ 4 यार ही अशी एक फामाद रेकॉर्ड असली पहिलीची. शे सगळं आय एम मिसिंग माय फ्रेंड्स जाणा. एवढाच येवपा लागलो माझ्या फ्रेंड्सांचो. जून सोंपत आयलो तरी आमी अजून एक ट्रीप करूंक ना. मांगेली म्हण चोरला म्हण नेत्रावळी म्हण आंबोली म्हण अजून एक ट्रीप जाऊन आमची. माझे फ्रेंड्स खंय वेर आर माय फ्रेंड्स. आय एम मिसिंग देम. खूप उडास येता फ्रेंड्सांचो. आता आयज आमच्या बरोबर हांगा 4 जण आसा पण ते 4 यार म्हणू शकना. वयल्या वयर आमचे तशे वळखीचे आमच्या बरोबर आसा हू इज ऑलवेज वरीड अबाउट राशन की बोरी अँड हेडलाईन स्टोरी मिस्टर किशोर नाईक गावकर. स्वागत. आणि आमच्या बरोबर क्लिओफात कुतीन बाब आणि जे सदांच विजय सरदेसायाक हुसक्यात असता. नाल्लाची पेणी सुद्धा अशी माडावरसून घस्स करून पडली काय ताका विजयाचो पयली उडास येता ते म्हणजे गिरीश चोडणकर बाब. तुमचे स्वागत. आणि विजय सरदेसायाक आयुष्यभर विसरपाना ते आमचे सुभाष बाब आमकां येयलेले आसा. आणि कार घेऊन गावागावांनी भोंवपी भोवंडी मारपी 1700 किलोमीटर भोवंडी मारून आता सारखे थकलेले आसा ते म्हणजे आमचे प्रोड्युसर प्रुडंट प्रोड्यूस आमचे रोहित वाडकर आमच्या बरोबर आसा. सर क्लिओफात, व्हॉट इज युअर रिएक्शन ऑन पंचायत इलेक्शन्स अँड रिझल्ट्स अँड ओवरऑल?
trend of assembly elections has continued this time also. म्हणजे कॉप बड्डो पेट्रोल साडयो सारखे कोट्यांनी रुपया खर्च झाला पंचायत इलेक्शनाक या. Every MLA does it to some extent. Wrong timing, sir. रोहित बाब कसिनोज आहा पळय कसिनोज तांकां शारांसून गांवाकडे व्हरप कित्याक बरें? गावातले लोक बाबडे सादे म्हणजे गावातले लोक कसलोच विरोध करपाना ते आपले आहा ते कसिनो आपलो तरंग तांकां काय पडलें ना अशें. I think Subhash Babu is agreeing with what you are saying. He is also representing village constituency. He is filing. Girish, what is your view about casinos? म्हाका दिसता तेका प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा सगळ्या पॉलिटिशियनांनी. मांडवीच्या काठाचेर कसिनो दिसता. थोड्यांक दिसता थोड्यांक दिसना. कळ्ळें न्ही? कळ्ळें सर. कोणाक दिसता कोणाक दिसना कळ्ळें आमकां. किशोर विजय सरदेसाय TCP मिनिस्टराक खुश करतलो जाल्यार कितें म्हणप? इंडियन नंबर 1 गोवा, इंडियन नंबर 1 गोवा. विजय वी लायक दीस गोंयकारपण. आतां 70 पळय परत बाबा आनी खाशांची पंचायत हे सदांच चलत आयिल्लें आसा. सो इट इज नॉट नथिंग न्यू. सो फुडलीं 50 वर्सांय तूं म्हणटा की बाबा आनी खाशेंचेच हें आसतलें थंय. म्हणजे 50 वर्सांचे सोड सध्या 100 वर्सां आसा. विश्वजीत राणे इज विथ अस ऑनलायन. या विश्वजीत बाबा Mr. Vishwajit Rane, how are you feeling now after winning 70 again? Kinda, it is a victory of the BJP in the whole of 70. नाही काँग्रेस वाले बॉब मारतले काँग्रेस म्हणून हांगा कांयच ना. पहिली असेंब्ली इलेक्शन जाले मागीर पंचायत इलेक्शन आणि आता परत बाय इलेक्शन येवपाच्या. तो सगळो पहिली असेंब्ली इलेक्शनाचो खर्च आणि आता बाय इलेक्शन म्हणजे दोन असेंब्ली इलेक्शनाचो खर्च तुमकां एका वर्सान कसो परवडटा काय म्हणटा हांव. I am Pratap Singh Rane's son. Don't forget that. ओके काँग्रेस वाले खंय ह्या फावटी बाय इलेक्शनाक वाळपे प्रचारक विराट कोहली कॉन्टेस्ट तांकां काळाक हाडटा ते हाडून दी काय फरक पडचो ना कित्याक लोक त्यांच्या बरोबर ना. आमच्या बरोबर आसले विश्वजीत आणि रोहित. when you were traveling those villages and when you saw that garbage on the roadside, heaps of garbage, what was your feeling? आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर आसा काय? विचार करा हेजेर नाल्यार तुमकां शिल्पा शेट्टीचो फोन येतलो. हेलो शर्मा जी. हेलो शिल्पा बोल रही हूँ. शिल्पा शेट्टी. सॉरी मैडम वो मैं क्या भिजवाऊं? वो जो आपके दुकान के सामने पड़ा हुआ है. चावल? नहीं मेरा स्कूटर. वो जिसे आप रोज देख के अनदेखा कर देते हैं. छोटू. पेड़ नहीं कचरे का ढेर. हटवा लीजिए वरना खामखा लोग कहेंगे शर्मा जी शेम. शर्मा जी शेम. शर्मा जी शेम. शर्मा जी. अब तय कर लो आसपास की सफाई या इज्जत का कचरा. तो अपनी इज्जत का कचरा होने से रोकें और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि गीला कचरा केवल हरे डस्टबिन में और सूखा कचरा केवल नीले डस्टबिन में ही डालेंगे. नहीं तो शिल्पा जी आपको भी कॉल कर सकती हैं. हेलो शिल्पा बोल रही हूँ. Just imagine. सुदीन बाब तुम्ही तुमचे मडकई पॅनल पंचायतीक कशें जिखोवन हाडले? 1 लाख रुपया लोन काढून. सुदीन पेड्ड्यार जाल्लेले रोड पळयतकूच तुका कितें जाता? म्हाका खूब आनंद जाता. आनंद जाता म्हणजे टेंडर कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर हांवें कितें म्हटलां म्हणजे कन्स्ट्रक्ट करपाक तुका मागीर आनंद जाता. आमकां पण राग येता सॉलिड. तुका सांगता पणजे आनी जाला पळय पणजे रस्त्यांची हालत शे खरेंच. आनी कितें हांव फट मारता तर मुद्दम येवन पळय. कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचेर मातसो आतां उजवाड घाल पळोवया. रिजनल प्लॅन आतां खंय 2030. तुका पडटा हे सगळें कितें चल्लां तें तुका पडटा. त्याच्या विशीं हांवें चड उलोवपाचें ना. तुका उलोवपाची बंदी घातल्या कोणे तरी. आमच्या न्हू गांवांत अशी नाटकां बी आसता आमचे. एक नाटकान बारीकसो पार्ट बी अशें करपी तूं दिल्यार. पार्ट म्हणजे आनी कितें म्हाका कळना. तुका फक्त मेन रोलूच जाय. मेन रोलूच करूंक सोदता सदांच. सावड्डे कुडचडे पुलाची स्थिती बाबत आसलेली म्हणून तो पूल कोसळ्ळो पयला आमी. तुज्या मते सध्या गोंयान खंयचो पूल वीक आसा? जुवारी. डू यू नो वॉट इज कॉमन बिटवीन सुदीन ढवळीकर एंड रवी नायक? इट्स नॉट पोंडा. मनोहर लोहिया. जर्रा मनोहर लोहिया.
मनोहर लोहिया दोघांकूय राम मनोहर लोहिया म्हणपाक जमना. आणि हाच्या मागीर रवी कोणाक तरी एक्सप्लेनेशन दितालो असं कितें सुदीन जो आसा पळय तो करता ते हांव करूं शकता. तेका जमना लोहिया म्हाकाय जमना जमना दोगांक म्हणजे जमतात म्हाका ते तेका जमना. हे सगळे कितें जे आसा पळय तेणी सांगल्या पैकी माध्यम प्रश्ना खातीर मगूची 3 सिटां गेली. कोण हो माध्यम प्रश्न कोण हो माध्यम प्रश्न म्हणजे हांव रवी नायक आजसून म्हाजें नांव माध्यम प्रश्न हांवें मगो उडयलो. आता मित्रांनो मातशें हेल्मेट बीन मातशें आतां सद्या ट्रॅफिक पुलीस बीन हायवेचेर बी सगळे कडेन आसता. आतां स्ट्रिक्ट तेंच्यांनी हें घेतला की हेल्मेट बी घालना तांकां चालान मारतले. सो गाडयेन बसच्या पयलीं हेल्मेट एन्श्योर करा आसा काय ना ते. आतां तुमी कितें म्हणटले अशें कितें स्ट्रिक्ट कित्याक जाता इतले हालीं खूबच स्ट्रिक्ट जावपाक लागले हेल्मेटांचेर आनीक कितें आनी आमकां कित्याक त्रास करता हे मदीं धाडिता बी. तशें ना मित्रांनो आमी कितें करता आसा ते कायद्यांचें पालन सारकें करिना मागीर आसा तेच कायदे सामके आनीक कडक करचे पडटा. म्हणजे रुल्स कोण पाळिना आमच्याच भितरले न्हू ते आमीच ते आमच्याच भितरले आमचेच. म्हाज्या सारको तुज्या सारकेलो जरी प्रेझेंटेशन कॉमेडी आसलें तरी मेसेज इतलो की आमकां नाका आनीक ट्रॅजेडी. हेल्मेट वापरुया. आणि मित्रांनो याच बरोबर आयचो एपिसोड हांव हांगाच सोंपयता. तुमचे कितें फीडबॅक आसत जाल्यार म्हाका तुमी या हेजेर म्हाका मेल करा तुमी. आणि इतलें सांगून हांव तुमची आतां लीव घेता.
8 दिसाची लीव घेता, परत 8 दिसान मेळटा तुमकां. सो देव बरें करूं, टेक केअर, पावसान मातशें सांबाळून, कळ्ळें. आनी मेळया परत फुडल्या आठवड्यान. Just imagine.